सुरवातेक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 135, I32, तुशी पवित्रताय. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज कुरपेच्या नोवेनाचो तिसरो दीस आनी पयलो आयतार प्राचीत काळाचो आमी समोरतां. आमचो विशय काळजीदारपणी उलोवन भासाभास करून परोशीद वाट येसस्वी करूया. हो विशय सांत फ्रांसीस शावेरा आनी सांत इनास दे लॉयला हाच्या सांत कोर्न्यांची 400 वर्सां आमी परिशोध मनान दवरूंक काडला. आमी फळादीक उलोवपी जावंक सांत फ्रांसीस शावेरा परी आयकोप्यांक क्रिस्ता सोवें ओडून हाडटात तसली जावंक आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानाक देवाची कृपा मागुया. आयज सगल्या गोंयच्या फिरगोजींतलीं नेमकीं भावा भयणांनी मागणें करीत प्राचिताच्या रोमारीन चलत सांत जुजेवाजाच्या सांतुरीन कुटुंबा पासत गोंयांत बरो सेरकार आनी युक्रेनांत गैर बोन जावंक लोकांक शांती आनी बुजवण मेलच्याक देवाचो आदार मागतलीं. आमी ताच्या मागण्यांक ह्या मिसांतल्यान तेंको दिवया. आयचे मीस केरीत भाशेन भेटयल्लें आसा एशली जेसन वाज, जाचो वाडदीस आसा. देवान ताचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी आमची मागणी, आमच्यो गरजो त्याच बापा फुडें घालुया ह्या मिसाचे सुमरवणींतल्यान. आनी जायते फावटी आमच्या खासगी जिवितांत आनी घराब्यांत समाजांत काळजीदारपणान उलोवंक, भासाभास करूंक आमी विसरल्या. ह्या आनी सगल्या पातकांची दूख धरून आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवया. हांव पातकी सोरपविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाची तनायन सारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत सांकवार मारीक सगल्यांक देवता आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सोरपुरा देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा, वर्सान वरोस दंडवण करून प्राचीत काळ आमी भोगतीन समोरमतां. तेचे वरवीं जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाचो घूट आमी चड आनी चड समजूंक आनी बरे जिणेन ताचो फळ काडूंक आमकां सगल्यांक कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं
तूं जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. दुसऱ्या समृत्यांच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेस आपल्या पोरजे कडेन असो उलयलो. उपरांत याज्ञीक तुज्या हातांतलो पांडुलो घेतलो आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचे वेदी मुखार दवरतलो. उपरांत सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार तूं अशें उलयतलो. म्हजो बापूय जावन आसलो एक आरामिकार आनी गांवांत आसतना हांगा थंय तो भोंवतालो. तो इजिप्ताक गेलो आनी थंय आपणा बरोबर ताणें थोड्याच मनशांक व्हरोन एक पोरको मनीस कसो आपलें बिराड केलें आनी थंय ते मनशाच्या संख्येन वाडोन गेली आनी ती एक व्हड पदवेदार आनी ओगोनीत परजा जाली. इजिप्तकारांनी आमकां बरें भाशण वागयलें ना. तांणी आमकां त्रास दिले आनी आमकां चाकरां केलीं. मागीर आमी सर्वेस्पराक आमच्या पुर्वजांच्या देवाक उलो मारलो आनी सर्वेस्परान आमचो उलो आयकलो आनी ताणें आमचे दोग कोश्ट आनी गुलामपण पळयलें. तेन्ना सर्वेस्परान आपले पदवेन आनी बोलान आनी व्हड भिरांतीच्या ओचोऱ्यांनी आनी अजापां करून आमकां इजिप्तांतली भायर काडलीं. आमकां हांगा हाडून हो देश ताणें आमकां दिलो. ह्या देशांत दूद आनी म्होंव व्हांवतात. आतां सर्वेस्परा जी जमीन तुवें म्हाका दिली तिचें पयलें फळ हांव हाडटां आनी तुमी तें फळ सर्वेस्पराक तांचे देवा मुखार दवरतल्यात आनी तांचे मुखार तुमी सरपोट पडटल्यात. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. जबाब. आकांताक म्हाका पाव सर्वेस्परा. आनीक पाट म्हणया. आकांताक म्हाका पाव सर्वेस्परा. जो मनीस भोव वर्त्या देवाक शेरोणां येता आनी सर पदवीधराच्या सावळेक बिराड घेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरतां. जबाब. आकांताक म्हाका पाव सर्वेस्परा. तर तुजेर कसल्याच वायट येवचें ना. तुज्या तोंबू चडशें पिडाक पावचीच ना. खंयच्यानूय तूं वेशी तुका राखूं ताणें आपल्या दुताक हुकूम घाला. जबाब. आकांताक म्हाका पाव सर्वेस्परा. फातराक तुजो पांय आड्डोल्यान जावं आपल्या हातांनी तें तुका सांबाळून दवरतल्या. सोरपाचेर आनी फुरसाचेर तूं चलतलोय. शिवाक आनी नागाक तूं मस्तितलोय. जबाब. आकांताक म्हाका पाव सर्वेस्परा. तो मोगान म्हाका चिकटून रावता देखून हांव ताका निवारतलों. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलों. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलों. आकांताक हांव ताच्या सांगाता आसतलों. हांव ताका वायटांतलो आनी व्हड करतलों. जबाब. आकांताक म्हाका पाव सर्वेस्परा.
भागयोंत पावलून रोमकारांक बरयलोली चिटी बेलें वाचप. भावां भयणीनो, सुमूर्त कितें शिकयता? सोब्द म्हणजे आमी पोरगोट केला त्या भावार्थाचो सोब्द तुमकां एकदमूच लागीं पावला. तो तुमच्या ओंठांचेर खेळटा आनी तुमच्या काळजांत रिगला. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंठांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलोल्यांतलो जिवंत केलो म्हूण काळजांतावन स्वत मानशी जाल्यार तुजें थारण जातलें. काळजांतावन स्वत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंठांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें थारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगळीं कदींच लोजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगळ्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त, कित्याक सुमयाचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय थारण मेळटलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. शुभ वर्तमाना खातीर उबी रावया. हुंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू जॉर्दनांत तावन परत आयलो आनी आत्म्यान ताका वरोण्यांत व्हेलो. थंय 40 दीस देवचार ताका नाडीत आसलो. त्या दिसा पोटी ताणें कांयच केलें ना आनी ते दीस जातूच ताका भूक लागली. तेन्ना देवचारान म्हटलें, तूं तर देवाचो पूत, ह्या फातराक उंडो जावंक आज्ञा कर. पूण जेजून ताका असो पुर्तिपाळ केलो. पवित्र पुस्तकार बरयलेलें आसा तें हें, उंडोच खावन मनीस जियेना. उपरांत देवचारान ताका एका उंच जाग्यार व्हेलो आनी एकेच घडये भितर ह्या संवसारांतलीं सगळीं राज्यां ताका दाखोवन म्हटलें, ह्या सगळ्या राज्यांची पदवी आनी महिमा हांव तुका दितां, कित्याक हें सगळें म्हजें स्वाधीन केलां आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांव तें दितां. तूं म्हज्या पांयां पड, हें सगळें तुजेंच जातलें. तेन्ना जेजून परतिपाळ केलो. बरयलेलें आसा तें हें, तुज्या सर्वेस्परा देवाक तूं नमस्कार करतलोय आनी ताकाच तूं भोजतलोय. मागीर देवचारान ताका जेरुसलेमाच्या वयर कळसार उबो करून ताका म्हटलें, तूं देवाचो पूत जाल्यार हांगा तावन सगला उडी मार, कित्याक बरयलेलें आसा तें हें, तुजो सांबाळ करूंक तो आपल्या दुतांक तुजे विशीं आज्ञा दितलो. आनीक एके सुवातेर बरयलें आसा, तुजे पांय फातराक आदोळना जावंक ते तुका आपल्या हातांनी उखलून दवरतले. पूण जेजून परतिपाळ करून म्हटलें, म्हणलोलें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करूं नये. आनी सगल्या भासांनी ताका नाडल्या उपरांत देवचार नेमलोलो वेळ पावसर ताचे सुरशिलो कोडसुरून गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बोएतियस एक व्हडलो धर्मशास्त्री आनी तोत विज्ञानी मनशाचेर उल्लेख करून अशें म्हणटा, मनीस हाडा मासाचो एकवत्र ताच्यांत आशिल्लें खाशेलपण गूण दुसऱ्यांक वांटूंक जायनात. ताका नियाळूंक आनी चिंतूंक देवान शक्ती आनीक बेसावां दिल्लीं आसात. फुडें आमकां आंथ्रोपोलॉजिस्ट म्हणटात, ह्युमन पर्सन इज अ बंडल ऑफ डिझायर्स. मनीस
एक इच्छायांचो एक भांडार. मनशांत जायत्यो इच्छा आसात आनी ह्यो इच्छा सुपूर्णायेक हाडूंक मनीस जायत्यो तजवीज करता. आपले हात बोट घालून घाम वरोवन ह्यो इच्छा आपणावंक आपलेंच जिवीत जोरयता. आनी जायते फावटी ह्यो इच्छा सांबाळूंक सुपूर्णायेक हाडूंक ताळण्यान तो पडटा आनी ताळण्या उद्देशीन ताचें जिवीत निसंटणार पडटा. मोगाल म्हज्या भाव भयणो, आयच्या नव्यानाचो विशय आमकां खेरीत भाशेन काळजीदारपणी उलोवन भासाभास करून परिशोधीक वाट यशस्वी करूंक आपयता. आयचें शिव वर्तमान आमी जायते फावटी आयकलां जें आमकां दुसऱ्या 2 शिव वर्तमानान मेळटा, मातेवाच्या तशेंच मार्कूच्या. ही आमकां तिनूय शिव वर्तमानां मातेव, मार्कू आनी लुकास जेजू आपलो वावर सुरू करचे आदीं दीस आनी रात म्हणजे 40 दीस 40 रात्यो मागण्यान उपासान सारता. आनी हे दीस सारता आसतना देंवचार ताका ताळणीन घालता. आमकां 3 ताळण्यो दिल्ल्यो आसात ज्यो आमकां जेजू कशे भाशेन तांचेर जैत व्हरता तें आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. पयले सुवातेर देंवचाराची ताळणी फातर आसा ते उंडे करूंक. हांगा आमकां देंवचार जेजूची शक्ती एके भाशेन ताळणीन घालता. देवाचो पूत आसून फातरांक उंडो करूंक ताका शक्ती बळ आशिल्लें, पूण जेजू ह्या ताळण्यांचेर जैत व्हरता. दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकांत जीं उतरां आमकां आसात, बो करून 8व्या आवेस्वरांत मनीस उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा उद्देशी जियेता. आमकां मनीस कशें जेवण खरें आनीक आमकां गरजेचें, पूण देवाचें उतर आमकां बळ आनीक शक्ती फावो करता. स्तोत्रांत आमकां उतरां आसात. तुजें उतर म्हज्या पावलांक उजवाड. हेब्रेवांच्या चिटींत आमकां उतरां मेळटात तीं म्हणल्यार देवाचें उतर एके पाजलोले तरवारे सारकें. तें वाचल्या नियाळ्या उपरांत आमच्या काळजांत रिगून बदलणी आमच्या जिवितांत येता. देवाचें उतर आमकां वाट सुपूर्णायेक हाडटा. दुसरी ताळणी आमकां जेजूच्या जिविताचेर लक्ष घालता. जंय देंवचार जेजूक म्हणटा म्हजी बसण कर, आनी जेजू हे ताळणेक फुडो करून म्हणटा फकत एका देवाची भजन करूंक फावो. ही उतरां आमकां दुसरे समोरच्या पुस्तकांत 6व्या आवेस्वरांत 13वे वळींत मेळटात. आमकां हे ताळणेंत जेजूचें रेलेवेन्स त्या वेळार कितें करूंक जाय ताचेर लक्ष घालून देंवचार ताका ताळणीन घालता. रेलेवेन्स आमकां आमच्याय जिवितांत आसता. आमी आमचें जिवीत सारता आसतना आमकांय जाय त्या तरांनी देंवचार ताळणीन घालता. जावं आमी मार्केटांत वो पसऱ्यार गेल्यार वो दुसऱ्या जाग्याचेर खंय विकते वस्तू घेवन गेल्यार आमकां जायते फावटी देंवचार आमच्या कानांत आमच्या मनांत घालता. ही वो ती वस्त घे, तेन्ना तुका खुशालकाय मेळटली, तुजो आनंद वयर चडटलो. ह्या उद्देशी देंवचार आमकां जायते फावटी नाडटा. त्या वेळाच्यो वस्तू आसा त्यो आपणावंक आमकां एके भाशेन आपल्या वाटेन ओडून व्हरता. तिसरे सुवातेर देंवचार जेजूक म्हणटा वयर सावन सकला उडकी मार. आनी ह्या वेळार देंवचार पवित्र पुस्तकांत बरयल्लीं उतरां परत दुसरे समोरच्या पुस्तकांत 6व्या आवेस्वरांत 16वे वळींत जंय बरयल्लें आसा देवाच्या पुताक देव सगल्या वायटांतलो निवारतलो, ताचे पांय खंयच्याय फातराक आडलूंक दिवचो ना, आपले आंज बोडवे धाडटलो. तेन्ना जेजू ह्या ताळणेचे जैत व्हरून म्हणटा देवाक परिक्षेक हाडूं नये. ह्या तिसरे ताळणेंत आमकां कशे भाशेन जेजूक विचित्रतायेन आपलें खाशेलपण युनिकनेस दावंक आमकां ह्या ताळणींत मेळटा. आमी ह्या उतरांतल्यान म्हणटा स्पेक्टेक्युलर नेचर, म्हणजे जेजू जर ह्या ताळणींत पडलो जाल्यार जेजूचें खाशेलपण एके भाशेन नाच जावचें आशिल्लें. मोगाल म्हज्या भाव भयणीनो, ह्यो 3 ताळण्यो जरी आमकां जेजूच्या जिवितांत मेळटात, जंय जेजून काळजीदारपणी उलोवन एके भाशेन देंवचारा सवें भासाभास करून
तांचेर जोयत व्हेलें आनी ह्या उद्देशी आपलो वावर फुडें व्हेलो वावर देवाचें राज विस्तारपाचें देवाची खुशी सुपूर्णाय काडूंक आनी भोव करून देवाचो मोग सुपूर्णाय काडलो मोगाल म्हज्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी मनीस कशी देवचार आमकां जायत्या तोरांनी नाडटा इनास ते लॉयला आपल्या बरोवपांत म्हणटा द डेवल टेम्प्ट्स अंडर द एपियरन्स ऑफ द गूड म्हणजे बऱ्या वस्तू उद्देशी देवचार आमकां नाडटा तो जनेलांतल्यान भितर सरता पूण आमच्या दारवट्यांतल्यान भायर सरता म्हणजे आमच्या कानांत आनी मनांत बऱ्यो मांडण्यो बरीं उतरां घालता आनी त्या उद्देशी आमकां आपशी आपल्या नाडण्यांनी नाडटा आनी आमकां ताळणीन घालता मनीस एक जुवो न्हय मनीस देवाच्याच रुपकाराचो हे आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत पयल्या आवेस्वरांत 27वे वळींत मेळटा आमकां देवान आपल्या सारक्याची रचलेलीं आसात जे गूण देवाच्या हातांत वो देवाच्या काळजांत मनांत आसात ते आमच्याय काळजांनी आनी मनांत आसात पूण जायते पावटी संवसाराच्यो वस्तू उद्देशी संवसारांत आसलेल्यो वेवस्थायो आमचें काळीज आनी मन ह्या वस्तूंक लोबदता आनी त्या उद्देशी आमी पाटकांत पडटा आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां कशे भाशेन मोइसेस इस्रायल पोरजेक जें कितें देवान तांचे सवें बरेंपण दाखयल्लें आसा ताचे खातीर दिनवासूंक आनी वाखाणूंक तांकां आमंत्रण करता दुसऱ्या वाचपांत भाग्यन पावलू रोमकारान बरोवन तांकां उल्लेख करता जांकां देवान विंचून काडलेलीं आसात जांचे सवें देवान सोमेस्तांचो मोग दाखयल्लो आसा तांचे सवें देव आपली सोडवूण फावो करतलो मोगाल म्हज्या भाव भयणीनो भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांत देवाचें राज देवाचें नांव विस्तारता आसतना जायत्यो ताळण्यो ताच्या जिवितांत आयल्योच ह्या ताळण्यांचेर ताणें जायत्या तरांनी निशेध मारलो तांचेर जोयत व्हेल्या हांव फकत 5 वस्तूंचेर नियाळ करतां भोव थोड्या उतरांनी पयले सुवातेर ओत्मीक व्यामाना एक आदार आनी सहकार फ्रांसीस शावेराक जालो ओत्मीक व्यामाना जी इनास ते लॉयलान बरयल्ली ती फ्रांसीस शावेरान 30 दीस ताचेर नियाळ ताचेर मागणी करून आपल्या जिविताक लाबोवन ताचें जिवीत बदललें आनी जी उतरां आमी फ्रांसीस शावेराक उचालोलीं आयकता मनशा आखो संवसार तुवें रोस आपणावन घेतलो आनी तुजोच आत्मो जोडलो जाल्यार तुका कितें तावें ओत्मीक व्यामाना फ्रांसीस शावेरा जिवितांत जायते बदलणी हाडली दुसरे सुवातेर फ्रांसीस शावेरान कुर्सार केलेल्या जेजूक आपलें जिवीत समर्पिलें आनी आमी पळयता कशे भाशेन गोंयांत तशेंच दुसऱ्या वाठारांनी जेजूचें नांव विस्तारता आसतना ताच्या हातांत हो कुर्सार केलेलो जेजू वो क्रुसिफिक्स आमी पळयता हें एक मोटें हात्यार ताका ताच्या जिवितांत फावो जालें जाचे उद्देशी फ्रांसीस शावेरान पातकांचेर वो ताळण्यांचेर जोयत व्हेलें तिसरे सुवातेर सगल्या वस्तूंनी देवाक सोदप टू फायंड गॉड इन ऑल थिंग्स फ्रांसीस शावेरान तोजवीत केली आपल्या जिविता उद्देशी आनीक वावरा उद्देशी देवाक सोदूंक आनी त्याच देवाक दुसऱ्यांक दिवंक चवथे सुवातेर जरी ताच्या जिवितांत गर्व मिजाज आनीक आपलेपण ह्यो ताळण्यो आयिल्ल्यो ज्यो आमकां ताच्या लेटर्स पत्रांतल्यान मेळटात तांचेर ताणें निशेध मारलो कशे भाशेन देवाक म्हज्या जिविता उद्देशी आनी म्हज्या वावरा उद्देशी महिमा दिवंक जाता तें ताजें मन आनीक हुस्को फ्रांसीस शावेराचो आशिल्लो आनी ह्या भाशेन फ्रांसीस शावेरान गोरवाचेर मिजासाचेर जोयत व्हेलें आनी शेकी 5वे सुवातेर शुभ वर्तमाने शिकोवन ताणें आपल्या जिविताक लाभयलोली आमी पळयता कशे भाशेन फ्रांसीस शावेरान आमच्या भारत देशांत तशेंच दुसऱ्या देशांनी इंडोनेशिया जापान
आवंडो आशिल्लो चायना देशांत वचूंक पूण तो सुपूर्णायक पावूंक ना. ह्या 10 वर्सांनी ज्या शिव वर्तमानाचो मोग ताणें आपणायलो तोच मोग ताणें दुसऱ्यांक फावो केलो. मोगाल म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या मिसाचे भेटेंत आमी वांट आसतना आमकांय तीच कृपा आनी बळ मागुया. काळजीदारपणी उलोवन भासाभास करून जी परिशोध आमच्या दोळ्या मुखार दवरलेली आसा तिका बरे भाशेन आमी वांटो घेवंक आनी ती यशस्वी जावंक आमकां देवाचोच आदार आनी सहकार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन मागुया. आनी आमच्या जिवितांत येतल्या ताळण्यांचेर जोयत व्हरूंक देवाचोच आदार आमकां सगल्यांक मागुया. आमी सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमचो मोग भावार्थ आनी बोरवांचो उच्चारुया. सोतमानता देवाक, सोल पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो. आंकवार मारे ताव जल्मलो. पोंच पिलाताकाल ताणें खूस सोंसले. ताका खुसाल जोडलो. तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो. तो मेल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोल पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुजबी करून घेतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबे, भक्तांचो एकठाण, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासाचें जिवीत. आमेन. मोगाल म्हज्या भाव भयणीनो, आमी मनीस कशीं वसोंक आमचें संवसारी जिवीत जियेत आसतना आमकां जायते पावटी देवचार ताळणीन घालता. आमची मागणी, आमच्यो गरजो त्या सुर्गींच्या बापाक फ्रांसीस शावेराचे मजतीन उबारुया. पाप साहेबान बिस्मानी आनी पवित्र सभेचे हेर फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती काळजी मनान दवरून क्रिस्तांवां पासत सगल्यो मान्यमेंताचेर काळजीदारपणान उलयल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. समाजीक फुडाऱ्यांनी दुखी कोंती आसलेल्यांक आदाराक पावूंक आनी देवाच्या बरेपणाची आनी दोळ्याची वाहनां जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. देवान आमची काकलूड करूंक आमकां बरो सरकार नेमून हाडूंक देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. सुम्या जेजूचो पाठलाव करतल्यांनी मनीसकुळाचे सोरवणे पासत जेजू पोरींक काळजीदार जावंक आनी तांणी पदवेची आनी मोहिमेची वाट नाकारूंक कश्टांची आनी कुर्साची वाट स्विकारल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. युकन्यान बेगीन गेर बंद जावंक लोकांक पेकोवणी बुजवण शांती मेळूंक देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. भोव सुर्गींच्या बापा, आमची तोंडान उचारलेली मागणी
तशेंच काळजांत आनी मनांत असली मागणी तूं स्विकार कर. दिसा दिसपळे जिवितांत ताळण्यांचेर जोयत व्हरून तुकाच महिमा दिवंक आमी सगळीं पावूंक. सुमया वरवीं आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 28 C1. आमचे 2 हात उबारून. आमचे 2 हात उबारून सर्वेस्पराक भेटुया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोगू भोगुया. दोनया तुज्याच बरेपणान हाडटा उंड्या सोऱ्या दाना. जातली रोकडीच जाता आमकां जिवीत दिवपी खाणा पिवना. आमचे 2 हात उबारून सर्वेस्पराक भेटुया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोगू भोगुया. म्हज्या बाबा भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. भोव दयाल बापा, जेजूच्या 40 दिसांच्या उपासाचो उगडास करून आमी प्राचीत काळाची दोंडवण सुरू केल्या. ती आतां जीण बदलणेच्या खऱ्या मनान आमी तुका समर्पितां. शेवट पर्यंत ती सांबाळूंक आनी अशें नवी रचना कशी पास्कांची परब समारंभूंक आमचे कुडीक आनी ओतम्यांक घोटाय दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकालीन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्कांचो गूट संतोशान समारंभूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सां वरोस हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगले उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोचताय. जेजूच्या जिविताची वर्तीं घडिता आमी समोरितांव. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं ओदीक ओदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतांचो दळबार आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोस मरण सत्संग वेचे आदीं
ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परून जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका 9व्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, 9व्या आनी 6वी कोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोळें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. तुझ्या गुरसा आणि पुनर्जीवपणापूर्वी तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी ह्यो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां सगल्यांक फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवास धरून मेल्यांत ते आमच्या सगल्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे सागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आनी हांगासर जमा जाल्ल्या सगल्या बाबा भयणांची दया कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आंकवार मारये, देवाची माये सांगाती, जुजे तिजो पोती, बागिवोन धर्म दुता आनी सर्व कालीन तुका मानल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां सगल्यांक वांडो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आतां धीर घेवन बाबार्थान म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुझे रायज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां सगल्यांक निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी सगलीं बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजो चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर.
देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकृत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाशेली होच तो जेजू काळजीदारपणान पातकांचेर बो करून ताळण्यांचेर जोयत वेलें आनी ह्या उद्देशी आमकांय तेंच करूंक आमकां आपयता ह्या शेळीच्या जेवणांत आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया पेज नंबर 49 D6 भाव भयणी आमी सोगली Some's
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा, ह्या सर्गींच्या उंड्या वरवीं भावार्थ तीर जाता, बरवांसो वाडटा आनी मोग पेट्टा. त्याच उंड्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. तो जिव्या आनी कोऱ्या उंड्या वरवीं ओदीक आमी भुकेकूंक आनी तुज्या तोंडांतल्या दर एका शब्दान आमी जिवंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशी बसात. फादर जोझफ कार्दोजान हे मीस आमचे पासत भेटयलेले आसा, तो तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ताणें आमची मनां आनी काळजां उजवाडायिल्लीं आसा प्रवचनांतल्यान. देव बरें करूं फादर तुमकां. स्टिचाक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ते हांगसर आमकां सेवा धर्मांत मदत करता. दया आनी रोहिणी मिडियाचें काम सकाळीं ते सांजे पर्यंत करतात. आमचे सांकिस्तांव आमकां हांगसर खूब मदत करतात आनी हेरांय वांगडी आमचे बरोबर आसात, तीं आमकां खूब मदत करतात. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक, कित्याक तुमी व्हडा भवार्थांत भाग्यवन फ्रांसिसाच्या मानाक तुमी हांगसर येतात, तर तुमकांय सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी कितलीं हजारांनी आख्ख्या संवसाराक हे पवित्र रितीन आनी समारंभांत भाग घेतात. तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमी एकामेका पासत मागोत रावया. आमची मांडावळ दर दिसा अशी आसता. सकाळीं 5 मागणें आसता. हे मागणें भाग्यवंत इनासान आपल्या अणभवांतल्यान एका पुस्तकान बरोवन दवरलेलें आसा, स्पिरिच्युअल एक्सरसायज म्हणून. तातूंतले एक एक टप्पो आमी घेता. तर तें सकाळचें आमचे भाशेन, सांजेचें 5 वाजता आतां जातलें तें इंग्लीश भाशेन. तर प्रत्येक जेजुईट पाद्री ह्या प्रांतांतलो, गोंयच्या शारांतलो, गोंयच्या ह्या राष्ट्रांतलो जे आसात, ते प्रत्येक मीस सांजेचें 4, 5 मागणें आनी 6 इंग्लिशीन मीस घेतले. तर हे भाशेन सकाळचीं 3 मिसां आसतात, 6, 7, 8 ही आमचे भाशेन, आनी ताचे उपरांत तेर्स 8चे मीस जाले म्हणटत. सांजेच्या दिसा आमची मांडावळ अशी 3 आमी काकळुतीचो तेर्स घेता आनी ताचे उपरांत खुर्साची वाट. एक दीस इंग्लिशीन, एक दीस आमचे भाशेन. आयज आमी आमचे भाशेन घेतला, फाल्यां आमी इंग्लिशीन घेतल्या. मागीर 4 आमचे भाशेन मीस, 5 हे मागणें आनी इंग्लिशीन, आनी 6 इंग्लिशीन मीस, आनी ताचे उपरांत इंग्लिशीन त्योस. निमाणे दिसा मनांत दवरात, हीच मांडावळ आसतली, पूण सकाळच्या 9 परबेचे मीस. ह्या 9 फेस्त ना, पूण निमाण्या दिसा ते आमी एक मीस दवरलेलें आसा, एक व्हडलें दोबाजीक मीस कशें. तो त्या मिसान तुमच्यान सगल्यांनी वांटो घेवंक जाता. पूण दुसरें मीस पळय दोबाजीक आसा तें 11 तें खेरीत आपयलेल्या आमंत्रण दिल्ल्या वांगड्यांक. म्हणजे सगल्या आख्ख्या गोंयांक हांगसर हाडूंक जायना. ही गोज ल्हान जाता. माटवान तरी खूब जागो आसता, आमी 10,000 पर्यंत लोकांक थंयसर घेवंक जाता, पूण हांगसर 1,000च फीट जाता. ताका लागून आख्ख्या गोंयच्या लोकांक तर हांगसर हाडूंक जायना, पूण नेमक्यांकूच थंयसर आमंत्रण दिल्लेलें आसा. हे भाशेन 400 वर्सां सायबाच्या सांतपणाची समारंभाक दर दिसा म्हणून तो आमी ह्या कुरपेच्या नोयनांत आमी 400 वर्सां समारंभता. दर सुरवातीचे उतरांत आमी ताचे थोडो नियाळ करता आनी आमी कशे भाशेन ताचें सांतपण जालें तें आमी मनांत दवरता. तो 400 वर्सां जालीं ताका लागून हें खेरीत मीस तांचे पासत दवरलेलें आसा. आनी मागीर सांगे 11 मिसां तेच भाशेन आसतली. तुमच्यान आमचे सगळे हांगसर येवन अणभवंक जाता खरें, पूण यूट्यूबारूय सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल तुमी खूब जाणां पळयतात आमचे मीस आनी हेरां आमचे मागणें आनी वर्च्युअल हिलींग. तर तुमच्यान आतां ॲप डावनलोड करूंक जाता. प्ले स्टोरान वचात आनी तेंच सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल तुमच्यान डावनलोड कर. आमी तुमकां तें हें धाडटा, म्हणजे लिंकूय धाडटा, तुमच्यान तातूंतल्यानूय करूंक जाता, पूण तुमच्यान तें ताचेरूय वचून प्ले स्टोराचेर वचून करूंक जाता. हे परी तुमकां सोंपेपणी हें मांडावळ केल्लें आसा. आमी हें सोंपल्या उपरांत 22 ते 26 पर्यंत एक इंग्लिशीन
कॅरिझमॅटीक रितीर दवरलेलो आसा सांगीचे 5 ते 8 पर्यंत तर हाका तुमकां तर येवंक जाय मातशें तुमचें नांव दियात आमकां 100 रुपया दिले तर तुमचें म्हणणं तूं आमकां कळटलें तांकां दुसऱ्यांकूय हांव हाडटां ताका लागून हे अशे भशेन मांडावळ केल्ली आसा तिचोर एक पुस्तक दवरता तुमचें नांव दिवंक जाता आनी मागीर हे परी आमच्यान तांकां हाडूंक जाता तर ही आमी आनी एक तयारी केलेली आसा पिराचीत काळांत आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक जेजूच्या एकवटान थंय रावच्याक सगलीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदव्या देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताय शांतीन काळजीदारपणान पातकांचेर आनी ताळल्यांचेर जैत व्हरूंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडपणीची बरी खबर पुरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सवें बापाक वाकणटाव. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 240 U20 सान फ्रांसीस शावेरा.